आयतारा शेकड्यांनी लोक जुवारीनगर कंटेनमेंट बॅरिकेडा कडेन जमिल्ले। थंयचे लोक सांगतात आळाबंद वाठार म्हण जाहीर केल्ल्यान तांकां कामार कोण घेना। तांच्या घरांत जेवपाक खावपाक वस्तू ना। अशा वेळार निवडून दिल्ल्या पंचान आनी आमदारांनीय फाट केल्या अशें ते लोक सांगतात। आरडेक्स गोवा खातीर जुवारीनगरच्यान प्रसाद नायक। एक आनी आम कंपनी घेना एक म्हळ्यार मागीर कंपनी म्हणटा तुमी येनाका म्हणटा आमकां कामाक। आतां आमकां लेटर जाय, आमकां हिंगासून भायर सरले बी आमकां लेटर जाय की आमकां कंपनी घेवपाक जाय। कंपनी म्हणटा बिल्ला घाटी बिटी खवे म्हणटा। आतां कितें करतले आमी? आमकां ते जाय आतां सगळें। गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता हांव एक विधवा म्हटलें म्हाजो घोव ना आनी म्हाज्या घरान 2 भुरगीं आहा आनी माय आसा। सो हांव वयता जाल्यारूच तेंचें पोट भरता आनी आयज आमकां हे लॉकडावनाक लागून आमी शॉर्टकट वाटेन देखून बसीन वयतालीं कामाक, ते सुद्दां आमकां हेनी पुलीस थिंगा हाडून आमकां ते सुद्दां वचपाचें बंद केलें। 4 दीस कामाक गेलीं आनी जाले आतां 5-6 दीस जाले आमी घरान आहा। सो आयज आमची भुरगीं उपाशी पडटलीं। आतां कामार जाल्यार कामार आमकां म्हणटा कितें तुमचे एरियान कोरोना व्हायरस जाला, सो तेका लागून तुमकां आमी आतां कंपनीन घेवची ना। कोरोना व्हायरस जेन्ना हे जातलो तेन्ना तुमकां कंपनीन घेतली। आतां सपोज लॉकडावन काडलें जाल्यार तर कितें गॅरंटी की आमकां कंपनी कामाक घेतली अशी? काय गॅरंटी ना। कित्याक अजून कोणाची टेस्टिंगूय जावना आनी काय ना। बाकी सगळ्या कडेन टेस्टिंग चालू आहा, खंयचे मेडिसीन वाडटा। आमच्या एरियान कांयच मेडिसीन बीन तसलें कांय ना। जुवारी कंपनीक लागून स्प्रेड जाला हो सगळो व्हायरल आनी जुवारी कंपनी चालू दवरला कित्याक तांकां चड पेमेंट आहा म्हणून, आनी आमकां बंद दवरला कित्याक आमकां लेस सॅलरी आहा म्हणून। 8,000 आमी म्हयन्याक कमयता ती सुद्दां आमकां बंद करून सोडला। सो आमी आमच्या भुरग्यांक कशी पुसतली आनी कशी हे करतली फुडाक? आयज भुरग्यांक भूक लागता, कितें लागता, शॉपां बंद, सगळें बंद। ते आमी खंयच्यान हाडटली? आमकां 8 दीस जाले काय फॅसिलिटीज ना, भाजी ना, काय ना, काय ना। घरान पेज निवळ काडून जेवन आमी दीस काडटा घरान आतां। हे आतां कोण म्हणून सांगतलो आतां सगळ्यांना? आमच्या जुवारी नगर एरियात कितें जाता तें आयज आमकां एक MLA आसून आयज आमकां MLA ना ते भशेन जालो। पंचायतान आमकां 7 दिसाचो आमकां लॉकडावन मारपाक आमकां हें दिलो परमिशन। आयज आमचे 7 दीस काबार जाले, पूण हें लॉकडावन वाडत आहा। पूण जे जनवाराक भितर घालता ते भशेन आयज आमकां आमच्या सरकारान आमकां भितर घायला। आयज आमचे जॉब रिस्कार आहा। आयज म्हणटा ते आमचो घरांत म्हणटा ते कांयच प्रोविजन ना म्हणटा ते कोणाक कितें खातले म्हणल्यार कांय ना। आयज हॉस्पिटलां वयतलो म्हणल्यार आयज मनशां आमी भायर सोडना हो सरकार। आमी कोत्तले तरी कितें? आतां सेकंड थिंग्स पॉयंट कलेक्टरान डायरेक्ट बरयला, कलेक्टरान डायरेक्ट मेन्शन केला वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 8, वॉर्ड नंबर 9 वो वॉर्ड आख्खो डिक्लेअर केला तेणे की लॉकडावन करपाचें। पूण आयज जुवारी फॅक्टरी ओपन आहा, आज ट्रान्सपोर्ट ओपन आहा। आयज एक व्हडली बिल्डींग, त्या बिल्डिंगा आजरांनी लोक रावता, आजरांनी ते बिल्डींग ओपन आहा। हो कायदो केसलो? हांव सरकाराक विचारपाक तो कायदो केसलो? उचलेन ही जी बिल्डींग आहा आजरांनी लोक रावता तो बिल्डींग 7 नंबर वॉर्डां येता। हो कायदो म्हाका दिसता हो रॉंग डिसिजन सरकार घेता, तो रॉंग, हो सारकोच रॉंग। तुम्ही जरी लॉकडावन मारता, सगळे लॉकडावन माराय, जुवारी माराय, हे उमया बिल्डींग माराय, जे कितले कलेक्टरान मेन्शन केला ते तुम्ही सगळेच लॉकडावन माराय। आणि दुसरें म्हणटा तें कितें, हें आतां लॉकडावन वाडपाचें आहा, पूण आमकां कलेक्टरा कडच्यान आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान एक आश्वासन जाय आमच्या जॉबाची सेक्युरल। जरी तरी तुम्ही आमकां लॉकडावन मारताय, तुम्ही आमच्या घरांत एक घरांत तुम्ही 10,000 रुपया तुम्ही आमकां प्रोवायड करपाचे, त्या बगर आमचें घर चलपाचें ना। तुम्ही जे व्हॉलेंटियर जे म्हणटाय, आयज आमचो एक व्हॉलेंटियर ना म्हणटा तो आमचे बरोबर आमचो पंच आहा, ना म्हणटा तो आयज आमचो आमदार आहा। जे विश्वासान हे लोकांनी जे आमदाराक वोट मारून हायेस्ट लिडाचेर हाडला, एक BJP सरकार आमचो कितें लोकांचें बरेपण करतलो म्हणून आमी आयज आमदाराक एक वोट मान हाडला, पूण आयज आमच्या मुखार असले टायमार आमदार ना। 12 दीस जाले आतां आमकां बंद करून दवरल्या। कोणेच आमकां येवन वासपूस केला ना, बाबा तुमी कशे रावता, कितें खाता पिता, कोणूच हें करना। तेका लागून आमी सगळे आतां रस्त्यार आयल्या। आमची कोणी तरी वासपूस करपाची, तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा पर्यंत पावपाचें, कितें आमची वासपूस जावची। बाबा तुमी करता न्ही, लॉकडावन मारलें बरें आसा, पूण आमची रेशनिंग कशें? आतां हांगा बँक सगळे बंद आसा, ATMाक पयशे ना, मागीर करतले कितें? खंय सावन हाडटले? बाबा तुमी करता न्ही, रेशनिंग पार्ट कसो सॉल्व करा न्ही, कितें तरी दिया। तसो 1-1 किलो दिवनूय जावपाना, कितें तरी दिया, 15 दीस पावता तशें करा। लोक सगळे आतां आमी जे भिल्ला जुवारी नगर रावता पळय, हे डेली वेजीस वर्कर, ते रुमाचे भाडे आसा ते कशे दितले? लोक रावतलो कसो? गरीब लोकांचो रावतले कशे? दीस तुम्ही जुवारी जे
जुवारी फॅक्टरी आसा पयली केस थंय मेळ्ळा ती कित्याक बंद उडयली ना ती कित्याक चालू दवरली पयली ती बंद करपाची. सगळे त्रासात पडल्या. तुमकां कितें चड पयशे मेळटा गव्हर्मेंटाक पयशे मेळटा बरो मेळो पूण तिका पयली बंद करा तिका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. इतलो आता 15,000 20 लोक हा आणि तू बी 15-20 हजार लोक 120 लोकांची टेस्टिंग केल्या जाले.